नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत परतून सगळ्यांक येवकार. तुमकां जर स्पेसान वचपाचें आसा पूण तुमकां कशें तें खबर ना तर हे समस्येचो सुटावडो आमी आमच्या ह्या कार्यावळीन आज करपाचे आसात. हालींच गोंयच्या कितें म्हणया स्पेस इंजिनियर्सांनी एक अशें यान डिझायन केल्लें आसा, एक स्पेस कॉलनी डिझायन केल्ली आसा जातून तुमी परमनंटली थोडे तेंपाक वचून येवप न्ही, परमनंटली तुमी स्पेसान वचून थंय रावपाक शकतात. आनी हेच स्पेस इंजिनियर्स आज आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसा, तर आमी तांची वळख करून घेवया. पयल्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसात सुयोग कामत, मागीर आसा माधव क्षीरसागर आनी अक्षय रेगे. तर हे धाकटेशे स्पेस इंजिनियरांक पळोवन तुमकां अजाप जालें आसतलें. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक येवकार करता आमच्या स्टुडियोन भितर, आमच्या ह्या अंतरिक्ष कॅप्सुला भितर, आनी तुमचे जे अचिवमेंट आसा ते आमच्या दर्शकां फुडें दवरूंक सोदता. तर हे सगळे भुरगे आसात स्पेस इंजिनियर्स म्हणजे ते आर्किटेक्ट्स किंवा इंजिनियर्स न्ही, ते आसा 12वीचे मुश्टीफंड हायर सेकंडरी पणजे हे स्कुलाचे स्टुडंट्स, सायन्साचे स्टुडंट्स आसात. आनी स्पेस इंजिनियरिंगान हांचो पांय कसो पडलो, हांचें पावल स्पेस इंजिनियरिंगाक कशें पडलें, हे एक इंट्रस्टींग अशी जी घटना जाली हाचेच बद्दल आज आमी प्रोग्रामान कवर करपाचे आसात. तर म्हाका खूब आनंद जाता, खूब खूश भोगता हांव अशें सांगपाक की हे आमचे 3 भुरगे आसा जांकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर नासांतल्यान आमच्या ह्या भुरग्यांक, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पुरस्कार मेळ्ळा. स्पेस सेटलमेंट डिझायन कॉन्टेस्ट हो जो नासान एक इंटरनॅशनल कॉन्टेस्ट दवरलेलो, त्या कॉन्टेस्टान हे भुरग्यांक प्रायज मेळिल्लें आसा. आनी गोंयचो गौरव ह्या भुरग्यांनी केल्लो आसा, आमच्या गोंयच्या नांवाचो गौरव आनी केल्लो आसा. तर तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. स्पेस सेटलमेंट डिझायन कॉन्टेस्ट एक्झॅक्टली कितें? एक्चुअली हो इंटरनॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आशिल्लो बाय नासा, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, USA. आनी दीस इज लायक एवरी इयर आसता. आनी ह्या वर्सा आमी भाग घेतिल्लो. हातून तुका एक स्पेस सेटलमेंट जंय वेर ह्युमन्स कॅन गो अँड लिव्ह. स्पेस सेटलमेंट म्हणजे यान काय एक कॉलनी? एक्चुअली इट्स अ व्हेरी बिग दिस थिंग. इट इज अ कॉलनी होल थिंग इन अ एक यानान. आनी हे पृथ्वीच्या खूब पयस वचून तातून रावपाक शकता. हय. आनी हे तुमी तयार केले काय हाचो डिझायन तयार केलो? डिझायन तयार केलो. ओके. सुयोग तुका विचारता हांव, हे खूब अशें एक विचित्र तरेचे कॉन्टेस्ट आसा आनी हांवें केन्नाय आयकुना की स्पेसान वचपी यान डिझायन करपाक कॉन्टेस्ट जाला आनी तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा. सो हाची सुरवात कशी जाली? First of all, after looking at the name NASA, we were very what do you call, enthusiastic to thrilled and enthusiastic to see their project and what to do. And then we started, first of all we sorted everything what is needed for that project, how to go about. We also referred to other previous projects made by other students. All information we referred to nets, all books, and yes, from that we got. तशी तुम्ही सुरुवात केली. Yes. या स्पेस सेटलमेंट डिझायनाचो तुमकां मार्गदर्शन करपाक गोंयान तरी कोण आसत पण म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक वी हॅव स्पेस इंजिनियर्स इन गोवा. सो माधव, तुका हे गायडन्स कोणे दिले तुमच्या प्रोजेक्टाक? आमी आमचे पयलीं ट्राय केले, मागीर दुसरे टिचर्स बीन नाल्यार खंयचे म्हणजे पर्सनल लेवलाचेर केले? पर्सनल लेवलाचेर स्कूल बी ना, कोणाचे गायडन्स बीन घेवपाक बी अशें गेले जाल्यार ते कितें आपली आयडिया आमकां सांगता आनी तुमी हीच युटिलायज करा अशें म्हणटा. मागीर प्रेशर घालतात. एक्चुअली आयन्स्टाईन सेड दॅट इमॅजिनेशन इज more important than knowledge. We decided that this is something new, and if you go to some people, what happens is adults, even Dr. Abdul Kalam has said that you give me children from the age of 9 to 21 years and I can do anything in this world. So what happens is these sometimes adults, they have fixed thoughts and they would want to some old orthodox. Yeah, they would want to put like what do you say? So तुम्ही तुमचे फ्री इमॅजिनेशन रन करपाक दिले. एक्झॅक्टली. सो तुमकां प्रेशर कोणाचो तुमी घेतला ना, सो यू डिड इट फ्रीली ऑन युअर ओन इमॅजिनेशन. सो आता स्पेस सेटलमेंट डिझायन, अक्षय तू मातशें आमकां एक्सप्लेन कर. दिस कॉन्सेप्ट म्हाका सुद्दां हो नवो आसा. सो स्पेस सेटलमेंट डिझायन, वॉट इज द मिनींग ऑफ दिस? Basically हाजे पयलीं म्हणजे यू आर टेकिंग ह्युमन लायफ इन स्पेस अँड द सेफेस्ट प्लेस फॉर ह्युमन्स इज अर्थ. अँड वेन यू डू दॅट एक्चुली आमी ताका फूल असो होलिस्टीक कॉन्सेप्ट घेतलो की खंयचे एक भाग सुद्दां सुटलो जाल्यार ह्युमन लायफाक हें आसपाचें, खतरा आसपाचें, म्हणजे तुका प्रॉब्लम जावपाक शकता.
सो हे सगळे आमी डिटेल घेवन केलो आनी मेन आमचो फोकस म्हणजे आशिल्लो की यू मेकिंग ह्युमन लायफ सक्सेसफूल इन दोज कंडिशन्स. So based on that we did lot of technological advancement, scientific thing, plus lot of social and humanities field related. आणि हो तुम्ही सगळो जो प्रोजेक्ट केलो तो कसो मॉडेल केले तुम्ही काय तुम्ही ताचो व्हिडिओ केलो कितें केलें तुम्ही? No, actually we made a report. We first formulated all the ideas. हो हांगा आसा कशा प्रमाणे हय. Okay. आणि we got some digital images rendered. So you can see. हो तुमचो स्पेस सेटलमेंट. Yes. आता म्हाका हांगा दिसता नाव आसा द्रोण. सो हे स्पेस मॉड्युलाचें नाव तुमी द्रोण दवरलें. सो व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स? द्रोण म्हणल्यार कितें? द्रोण म्हणजे ते नावाप्रमाणेच आम्ही अनुमान लावपाक जाता की द्रोणाचार्य म्हणजे भारतातले सगळ्यात महान असे गुरु, तर त्यांच्या नावाचेर आम्ही तो प्रोजेक्टचे नाव दवरले. आणि द्रोणाचार्याचे असो अर्थ असा की एक वेसल, द्रोण म्हणजे एक पात्र असे. एक्चुअली आमकां एक असो इंडिजिनियस लूक दिवपाक जाय आशिल्लो प्लस सायंटिफीक. सो आमकां हें नाव खूब आवडलें. आनी एक तुमकां सपोज हिस्ट्री खबर आसा ट्रेडिशन, तर द्रोण हो जगातलो सगळ्यात पयलो टेस्ट ट्यूब बेबी. सो द्रोण म्हणजे आमी दोणो म्हणटा पळय पुजा घालून. सो हाजो द्रोणाचार्याचो जन्म तातूंतल्यान ही स्प्रंग आउट ऑफ दॅट द्रोण. सो या, सो इट इज एक्चुअली टेक्निकली द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी अँड इट वॉज ऑल्सो अ व्हेरी सायंटिफीक कॉन्सेप्ट प्लस इंडिजिनियस प्लस द नेम वॉज ऑल्सो सुटिंग व्हेरी नायसली. सो विथ दॅट होल खूप विचार करून तुम्ही द्रोण अशें नाव दिलें. एक्सलंट. सो तुम्ही नासान गेले, स्पेसान लक्षांत दवरून आमच्या भारताकूय तुम्ही विसरले ना, हे खूप गौरव करपा सारकें आसा. आता सुयोग तुजे कडेन येता. जेन्ना असले तुम्ही एक पॉसिबिलिटी थिंक करतात न्ही, स्पेस सेटलमेंट डिझायन, तुम्ही एक स्पेस क्राफ्टाचो डिझायन केलो, तातूंत खूप बारकाये आमी लक्षांत दवरचे पडटात. वॉट अबाउट द टेक्निकल एडवान्समेंट इन युअर प्रोजेक्ट? Yeah, first of all, you know that a man or a human being needs oxygen to survive. बरोबर. And it's not only oxygen, So even many more things. Many more nitrogen. needs are there. Yes. नायट्रोजन सुद्धा जाय आमकां. And because if only oxygen goes through your trachea and this, then it will burn your trachea, and then that is not correct. Not a Yeah. concentrated oxygen. ते Yeah, सुद्धा correct. So you need other gases also like nitrogen, Plus, carbon dioxide. everything on the planet Earth is in a constant equilibrium. So the moment we violate that even in the settlement, then whole thing fails. So each बारीकच्या बारीक सामको आमकां हाजेर फोकस दवरचो पडलो. थंय तयार करची पडटा. It is like an alternate earth you have to prepare. Actually through this project we also realized that how important each aspect is. Like आमी आतां चलता माती आसा, वारो आसा, ताका कांय आमकां अशें व्हॅल्यू ना किंवा खबर नासता, पूण थंय तेन्ना आमी करता आमकां कळ्ळें की कितले म्हत्वाचें आसता तें. माधव, म्हाका सायकोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज सांग की एका यानान जर एक मनशाक धाडलो, एक फॅमिलीक धाडली, म्हाका धाडलो, 1 वर्स, 2 वर्स, 10 वर्स, 50 वर्स, म्हजी पिढ्यानू पिढी जर एका यानान अंतराळात वचत ना, हांव पिसो जातलो. हाऊ टू टेक केअर ऑफ दॅट? हाऊ कॅन मॅन ट्रॅव्हल लायक दिस इन स्पेस? वॉट युअर प्रोजेक्ट सेज अबाउट दॅट? आमचो जो प्रोजेक्ट आसा तेजी सायज तुमी अशी धाकटी आसा अशें तकलेन अशें विचार करनाका, तर तो खरो म्हणजे एक गोंया इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो. हो म्हाका रॉकेट पळयतना इल्लेशें दिसता. इल्लेशें दिसता, Actually the scale तुका सारकी कळ्ळें की कळटलो कितलो व्हडलो आसा तो. Actually this one unit is as big as Goa, the surface area. The psychological म्हणटा जाल्यार when there are good people, when there are people, then you have criminals. So you need to, like, if they go and even throw a single stone, it may break the hull. So we kept some psychologists, we kept different, plus they were entertainment. It was not like you're sitting in a room where there's nothing. Actually it was very dynamic. You tried to recreate the whole human life in space. Yes, in a very social manner also. पुढे अक्षय, इकॉलॉजिकल एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टंट. आम्ही पृथ्वीर रावतात, एकट्यानी
आमच्या बरोबर कितले असतात, जनावरां असतात, झाडां असतात, पेडां असतात, ते सगळे विसरून पृथ्वी सोडून आमी वचूंक शकनात. इट इज नॉट पॉसिबल. ते आमचे भाग असतात. वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अस. सो वॉट इज द प्रोविजन इन युअर प्रोजेक्ट फॉर द इकॉलॉजी? बेसिकली पहिली म्हणजे आम्ही ह्या हातून एक वर्सा खातीर काय 6 म्हयन्या खातीर वतना. सो वी आर गोईंग परमनंटली. तर तुका वी लायक इफ यू टेक अप स्क्रिप्चर्स एंड रीड द हिस्ट्री, देन इवन नोआज आर्क और मनु, वेन दे टूक this thing, when they took their life, पृथ्वी जेन्ना काबार जावपाची they आशिल्ली, तेन्ना नोहा बायबलान Yes. बरयला आणि आमच्या वाङ्मयान मनु आणि हें बरयला की ताणें सो ताणे ह्युमन्सांक व्हरता आसतना सगळ्या जनावरांक प्लस झाडांक सुद्दां व्हेलें. सो सेम कॉन्सेप्ट आमी तकलेन दवरून सगळे झाडां आशिल्लीं थंय, एनिमल्स आशिल्ले. कित्याक तूं एक हाजे एनवायरमेंटाचे तूं एक सुद्दां भाग सोडलो जाल्यार फूल तो फेल जावपाक शकता. तुजो पिरामीड आसता आनी म्हणजे मनीस सगळ्यांचेर डिपेंडंट असता. एनिमल्सांचेर, बॅक्टेरियाचेर, झाडांचेर. वी आर ऑल डिपेंडंट ऑन देम. ती आसा म्हणून आमी आसात. सो हे सुद्दां तुमकां ताजे बद्दल विचितचें पडलें वेन यू आर डुईंग सच अ प्रोजेक्ट. सो म्हाका दिसता यू हॅव टू थिंक ऑफ एवरीथिंग. येस, होलिस्टीक अप्रोच. इतले सगळे चिंतून एक येदोसो प्रोजेक्ट तुमी तो कंपायल केलो, विच इज रियली ग्रेट. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि परत रोखडेच मेळुया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप एंड अवे. परतून एकदा येवकार. आज आमच्या बरोबर आमच्या प्रोग्रामान आसात नासाच्यान पुरस्कार मेळपी आमचे गोंयचे भुरगे अक्षय रेगे, सुयोग कामत आणि माधव क्षीरसागर, जांकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर नासाची जी कॉन्टेस्ट आशिल्ली स्पेस सेटलमेंट डिझायन कॉन्टेस्ट, हे कॉन्टेस्टान तांकां पुरस्कार मेळ्ळा. सो आमी खूब प्राऊड आसात की असले भुरगे, आमचे गोंयकार भुरगे अंतरराष्ट्रीय स्तरार नांव करून गोंयचें नांव वयर काडटात. सुयोग, तुजे कडेन येवया. जेन्ना असले मिशन जाता स्पेसान वचपी, सबंद लायफ पृथ्वीचे तुमी स्पेसान व्हरूंक शकतात, तेन्ना देर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज की कितें रॉंग जावंक शकता. रिवर्स इंजिनियरींग करया, ट्रबल शूटिंग करया, कितेंय तरी एक यान आसा. पृथ्वी कितें आसा, पृथ्वीचेर जर कितें चुकलें जाल्यार पृथ्वी आपुणूच सारकें करून घेता. पण तुमच्या यानान जर कितें चुकलें, तुमच्या डिझायनान जर कितें फ्लॉ येयलो, वॉट प्रोविजन हॅव यू डन फॉर दॅट? Yes, as you said, if man wants to build a plane, he even should design a parachute to land safely if any Something goes emergency wrong. comes. And even you have noticed that few days ago there was a fireball asteroid which hit the Russia. रशियन पडलो. Yes. asteroid. So those type of like asteroid hits, then solar flares, any even small dust particles can affect. In your capsule drone, you are in space, so there is no protection for it. If you can cut down on failures, then you get more of success. Exactly. So we did that, and then like you said, one of the technology that we use is automatically some parts like regenerate themselves. तुवें आतां पाल पळयला वयर वतना जाल्यार तिच्या फाटी कोणी हुनीर किंवा कोणी लागला जाल्यार ती आपली पार्ट सोडून फुडें वता, शेपटी सोडटा आनी फुडें वता. सो ही गेट्स डिसीव्ड एंड दॅट पार्ट कॅन बी इटन और वॉटेवर. So we use the नवी शेपटी येता पाले. So we use the same concept if there's a terminal problem to one part of the mission, you can actually dismantle that part, let that part go, and you can go ahead, and then later you can develop that part, which is I think one of the new and different concept that we use. New concept use केलो. Very good.